हो विजय मिळेल ना विजय सांगले आमकां 100% आपण रिपोर्टरान पयलीं सांगतली हांकां आपण खूब हें केलां आपूण भायर आसले ते म्हणपाक एक राती तुमकां आपण हेजेच प्रश्न सोडून दिला म्हणपाक कळ्ळें तुमकां तांकां आमकां विचारपाक लागलो आमी हय बरोबर म्हणलें तशें आपण तेंचो प्रॉब्लम फॅक्टरीचे सुद्दां इश्यू म्हटल्यार गव्हर्मेंटाक ते नेगेटीव पॉयंट जाल्लो आसा कित्याक आमी जेन्ना कृष्णमूर्ती कडेन गेले तेन्ना आमचे कडेन सगळे नेगेटीव उलयलो तो तुमची फॅक्टरी सदींच लॉसाक वयता आनी ही फॅक्टरी आमी डायवर्ट म्हणजे रेंटाक दिवपाक एक रेंटाक दिवपाना आमी जे एग्रीकल्चर म्हणजे क्रॉप आहा ते डायवर्ट करता आमचे सध्या 1100 क्षेत्र आहा हय आनी ऊस सोडटा सुद्दां कितें शेती सोडपाचें कारण कितें हे पयशे जे रडत दिता पळय ताका लागून ऊस सोडटा जे पयशे टायमार मेळ्ळे जाल्यार आमकां परिस्थिती नासली पूण आमकां पयशे सुद्दां रडत पयशे मेळ्ळ्या आमी कितले वचून आमकां पयशे मेळ्ळ्या ते बी चवथी कडेन केन्ना पयशे मेळ्ळ्या हार्वेस्टिंग कॉस्ट पर टन 600 रुपया मागला तो पयलीं कितलो मेळटालो पयलीं आमकां 200 रुपया मेळटालो पूण पोरू शुगर फॅक्टरीनूच जे भायले हार्वेस्टिंग लेबर हाडलेले तांकां 500 ते 600 रुपया रेट शुगर फॅक्टरीन दिल्लो आसा म्हणटकर शुगर फॅक्टरी जर 500 ते 600 रुपया त्या फार्मराक म्हणजे त्या हार्वेस्टरांक दिता जाल्यार आमकांय तो दिवचो पडटलो आनी तो तितलो लागता तो आमी आमचो पदरचो वापरता ताका लागून नुकसान जाता तो सरकारान आमकां हार्वेस्टिंग रेट म्हूण दिवचो जेणे करून शेती फायद्यां येतली पूण एक्चुअल आमकां हांगा परिस्थिती पळयल्यार 5 तारखे जावची ना अशी दिसता आनी आमकां प्रशासक येवन आश्वासन दिवन गेला 21 तारीख बसून करता म्हणून फॅक्टरी चालू आनी त्याच बरोबर आमचे आनी 2 डिमांड आशिल्ले हार्वेस्टिंग कॉस्ट आनी आमचे शुगर कॅन रेट आमी डिमांड केल्ले आनी ते सरकार दरबारी धाडला अशें प्रशासकान सांगलां पूण आजून पसून आमकां तेजे ठोस कांय म्हणजे रेट डिक्लेअर जाल्ले ना तेन्ना शुगर कॅन हार्वेस्टिंग जावचे पयलीं आमकां दोनूय रेट आयले शिवाय आमी ना जाल्यार आमी कितें जाल्यार फुडल्या आंदोलनाची दिशा पत्करतले